मायनिंग सुरू जावचें म्हूण सरकार, विरोधी पक्ष जावं कामगार फुडारी कोणूच प्रामाणीक यत्न करिनात असो आरोप गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान केला. तांणी तयार केल्लो गोवन वेलफेअर मायनिंग मास्टर प्लान बेगोबेग लागू करचो म्हूण कॉन्फेडरेशनान मागला. पणजेत जाल्लो महामेळावो हो फकत लोकांक पिशे करपा खातीर चल्लां तें सगळें राजकारण असो आरोप अजित सिंग राणेन केला. सरकाराचे मायनिंग धोरणाचेर गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान प्रतिक्रिया उक्तायली. फकत मायनिंग धोरण केलें म्हूण जायना, तिगून उरपी मायनिंगा खातीर मायनिंग मास्टर प्लान लागू करपाची गरज कॉन्फेडरेशनान उक्तायल्या. आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जो म्हणटात तो सस्टेनेबल शाश्वत हे जो आसा विकास जावपाक जाय किंवा शाश्वत मायनिंग म्हणटा पळय हे पिक्चर सांगता. NGOज वाले सांगता, आमचे कामगार संघटना सांगता की कामगारांची जी आसा न्ही, कामगारांची लोकांची आसा पळय त्यांच्या विकासाचो विचार जावपाक जाय. एक सर्कल सांगता. दुसरे सांगता एनवायरमेंटलिस्ट सांगता की निसर्गाचो विचार जावपाक जाय. जे उद्योगपती जे आसा ते म्हणटात हांगासर विकास जावपाक जाय. पण ह्यो तिनूय गजाली एकत्र रित्या येतलो आनी भितरल्यान जो विकास मेळटा पळय तो खऱ्या अर्थान जो आसा न्ही तो शाश्वत विकास. राज्य सरकार, विरोधक आनी कामगार फुडारी खणी सुरू करपाक प्रामाणीक यत्न करिनात अशें कॉन्फेडरेशन म्हणटा. कामगारांची जीण सुदारची हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना. गोंयच्या कामगारांच्या भल्यासाठी म्हणून जे लोक भायर सरल्या, मागीर जावं ते कामगार नेते, जावं काय ते मागीर सत्ताधारी पक्षातले आमदार आनी मंत्री किंवा जावं ते ओपोजिशनातले आमदार जावं, हांकां कोणाकूच गोंयच्या जनतेचे आनी मायनिंग डिपेंडंट जे लोक आसा आनी मायनिंग उद्योगातले जे कामगार आसा पळय ह्या कामगारांचे विशीं कोणाकूच कितेंच पडलेलें ना. पणजेन जे कितें जालो तो एक मोठो शो आसलो. इट वॉज अ जस्ट म्हणजे आमी तुका मारलेल्या भशेन करता, तूं रडलेल्या भशेन कर. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. मायनिंग सुरू जाता जाल्यार करचेंच, पूण तो मेरेन गोंय सरकारान फुडें सरून रेंवेचो धंदो तरी सुरू करून गोंयकारांची घरां सांबाळची असो उलो समाजवादी पक्षाच्या गोंय फांट्यान मारला. हालींच समाजवादीच्या एका आमदाराक कांपालार डान्स प्रकरणात धरिल्लो. ताचेर समाजवादीचो गोंयचो अध्यक्ष रोहिदास शिरोडकाराक विचारलें. पक्षांत अशेंच चल्ल्यार शिरोडकारान स्वताच सपा सोडपाची तयारी केल्या. वेळ पडल्यार अशीच जर पार्टी जाली जाल्यार आमी फाल्यां सोडपाकूय शकता. अशें आमी गोंयकार, आमी ते भशेन वागपानात जे तशें वाग म्हणटात तशें आमकां जे गोंयांत चलता तशेंच आमी वागतले. आमी सांगलां आनी आमकां पत्रकारांक फेस करचें पडटा. हेंवूय आमी सांगलां तुमी जे अशें हें करतात न्ही विचारून हांगा गोंयांत हाडात आनी आमकां तुमी कांय कळनासतना येतात वतात आनी तोंड आमकां दिवचें पडटा. सरकारा कडेन मागता गोंयच्या ही जें काम धोरणां आसा हेजेर तुमी पोटाचेर आड येवं नाका. लोकांचें तुमी आमी राजकारण करिना, त्या खातीर तुमी राजकारण करचें न्ही आनी लोकांचो जीव घेवचो न्ही. कारण ही रेती, चिरो, थंड व्हडले व्हडले बिल्डर्स जे आसा ते बंद पडले. तांच्या हातून काम करणार, तांच्या हातान काम करणारे लोक बंद पडले. सगळे टोटल बेकार पडलेले आसा. तेन्ना ह्यो खणी एटलिस्ट सरकारान मायन करता तेन्ना करता, पूण ह्यो खणी तरी चालू करच्यो चिऱ्याच्यो, रेंवेच्यो आनी ह्यो खडयेच्यो. टेंडरां वयल्यान वाद जाल्ल्यान टेंडर प्रक्रिया सध्या बंद दवरपाचो निर्णय मडगांव पालिकेन घेतला. मडगांव पालिका मंडळाची सोमारा खासा बसका जाली. गोंयाक खासा दर्जो दिवचो म्हूण पालिकेन थाराव घेतलो. सगळ्या वॉर्डांनी चालू आशिल्ल्या कामाचो परत नियाळ घेतले अशें प्रभारी नगराध्यक्ष बेर्था कार्दोदान सांगला. टेंडराच्या कपुसांवा वयल्यान आदलो नगराध्यक्ष आर्तुराक देंवयल्लो. We propose like that the tender procedure should be kept in suspension. So we should suspend the tender procedure. Then the second point was in some of the wards desilting was not done, and the JE has already said that he will the remaining works will be carried out. So then the third point was to discuss the appointment of ACAO. This I would like to elaborate on that. He was taken without the council resolution, and the CO had sent a letter to the DMA saying that council resolution was already taken. And the fourth point was to decide on the letter received from the Department of Urban Development
opining that every municipal council should resolve to grant the special status to the state of Goa, which we have already taken. SEOs they have taken a resolution saying that this should be terminated, suspended. Inspection Parat korpa layla, along with the this for duplication of works, along with the ward councillor. सगळ्या वार्डांनी. इतले आनी खबरांची हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.